37th नॅशनल गेम्स अर्थात राष्ट्रीय खेळ फाल्यापासून अनऑफिशियली किक ऑफ जाता ते 9 नोव्हेंबर सुद्धा ताजो क्लोजिंग सेरेमनी जातली. पेडणेकरां खातीर 2 वेन्यू आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. आमच्यो एंटायर 43 डिसिप्लिना पैकी संपूर्ण गोंयान साऊथ आणि आपले नॉर्थ ह्या सगळ्या कडेन आमी डिवायड करून घातिल्ले आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज पेडणे तालुक्यात 2 आमचे असे वेन्यू आसात. एक मांद्रे पेडणेम यश शूटिंग अकाडेमी आणि ही म्हणल्यार मालपे पेडणेम यश शूटिंग अकाडेमी. ह्या ज्या जाग्याचेर आमी आसात थंय ट्रॅप अँड आपलो स्किट असे 2 तरेचे प्रकार ह्या अकाडेमीन भितर जातले. आज प्रायमरी आमचे वेन्यू कमांडंट आसात, असिस्टंट वेन्यू कमांडंट आसात, ऑफिशियल्स आसात. तांची जबाबदारी ह्या सगळ्या आमी ऑफिशियलांचेर घातिल्ली आसात. दे आर डुईंग व्हेरी ऑर्गनायज्ड प्लॅनिंग आज आमी कंप्लीट केल्ले आसात. ह्या वेन्यूचेर जवळ जवळ 2 तारखेच्यान आमच्यो गेम्स सुरू जातल्यो आणि ताजे पयलीं हो जो वेन्यू जो आसा बाय 26 to 28 ह्या एंटायर म्हणजे ब्रँडिंग बाकी सगळे आमच्यो पकोडास जे आसात म्हणजे आमचे टेंट्स जे आसात, डायनिंग हॉल जो आसा, हे सगळे काही गोष्टी ऑफिशियल्स जे तांचे ऑफिसीस जाय, आमचे टेक्निकल ऑफिशियल आसतले, VIP आसतले, एथलीट लॉन्च आसतली, सगळ्यो काही गोष्टी आमी टोटल प्लॅन केल्ले आसात आणि ताचे थोडेशें इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो आसा. आज ह्यावी शूटिंग अकाडेमीक हांवें भेट केल्ली आसात, मांद्रे शूटिंग अकाडेमी हांवें भेट केल्ली आसात, शापोरा रिवर जो आसा थंय आमचे वॉटर स्पोर्ट्स जावप आसा थंय आमी भेट केल्ली आसात. एकंदरीत अशें दिसता एक ज्या तरेन आमचे ऑफिसर आज डेडिकेटली काम करतात त्या दृष्टिकोनांतल्यान पावली हितून नॉट ओन्ली द मामलेदार, डेप्टी कलेक्टर बट ऑल ऑफिशियल्स इन्क्लुडिंग द PWD, इलेक्ट्रिसिटी, मागीर फॉरेस्ट, फायर सगळ्यांचे कोऑर्डिनेशन जे आसा तें कोऑपरेशन आज आमकां लाभिल्लें आसात. आणि वी हॅव टेकन दीस नॅशनल गेम्स इज अवर प्रायड. आणि म्हाका दिसता आतां जे कडेन डिफिकल्टी आशिल्ली खास करून हांव उल्लेख करत दिसता आमचे शापोरा रिवराचेर थंय शेतकऱ्यांनी आपले भात कापणी करून आमकां टोटल तेंच्यांनी जागो अलॉट केल्ले आसात. हांव परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां खूब देव बरें करूं म्हणटा. थंय आनी एक बार आसा ताणें म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आसा सर होस्टिंग अ नॅशनल गेम्स इज अ प्रायड फॉर द गोवा आणि तुझे उतराक लागून आपण ते बंदूय करतलो. सो एवरी सपोर्ट इज रेंडरिंग फ्रॉम द एवरी पार्ट ऑफ द गोवा अँड फ्रॉम द एवरी एस्पेक्ट्स. त्या दृष्टिकोनांतल्यान गोवा इज ऑल सेट टू होस्ट द 37th नॅशनल गेम्स गोवा 2023 इन सपोर्ट अँड द लव जो मोग जो आज संपूर्ण गोंयकारांनी दाखयलेलो आसा, जो आशिर्वाद जो गोंयकारांचो आसा. हो नॅशनल गेम्स तुमकां खबर आसात की जवळ जवळ 2009 प्रत्येक सरकार आज ताका प्रमोट करतले. बट दीस इज अ फायनल डे हॅज कम दॅट वी आर प्रॅक्टिकली होस्टिंग द 37th नॅशनल गेम्स गोवा 2023. हांव गोंयकारांचे आशिर्वाद आणि असोच मोग आमच्या अधिकाऱ्यांचेर आसचो, आमचेर आसचो आणि जाता तितल्यो गेमी पळोवन तुमी द स्पोर्टिंग एथलीट जो स्पिरीट जो आसा तुमी डेव्हलप करचो इतलोच म्हणजे ह्या वेळाचेर सगळ्या गोंयकारांक आणि आजच्या तरुण युवकांक म्हजें एक आव्हान जावन आसा.